नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकर हांगेले परिचय दितस. सगळे कोंकणी समाजान भरमेन सांगची नाव कोंकणी आवसुले वीरपुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकर. मरणोत्तर शौर्य चक्र प्रशस्ती फाव जाल्लो लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकर श्री यू.व्ही. भंडारकर दंपतीले त्याग चेडुवां पैकी धाकलो पूत जावन 31 डिसेंबर 1960 ईस्वींतू जन्मलेंती. कशी शिवाजी महाराजाले धैर्य आणि शौर्याक जिजाबाईलो प्रभाव आशिल्लो की तशींची ह्या 3 चेडुवांक तांगेलो आवसुलो बरो मार्गदर्शनाचो प्रभाव आशिल्लो. अजित भंडारकरालो मालगड भाव लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भंडारकरान भारतीय सेनेंतू सेव दिल्या. ल्हानपणापासून भारतीय सेनेंतू सेव दिवचे स्वप्न पळयता आशिल्ले. 12 वर्सां पोरू बिजापुरांत आशिल्ले सैनिक शाळेक दाखल जाल्लो. थंय तांगेले भविष्याचे मिलिटरी जीवनाक बरो बुन्याद पडलो. आखरेक तांणी खडसवालाचे प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय रक्षणा अकादेमीक वेंचून येताना तांगेले स्वप्न साकार जालें. उपरांत तांणी चढावती तरबेत घेवपाक डेहराडूनाक चमकलेंती. तरबेती उपरांत मद्रास रेजिमेंट 18 मद्रासाक नियुक्त जालेंती. हें वीर सैनिक आनी साभार युद्ध गौरवाक नांव पाविल्लें रेजिमेंट. आपणाले सेवावृत्ती जीवनाचे अवधींतू तांणी खूब कार्याचरणेंत वांटो घेतलो. देशाद्यंत पुना, इंदोर, सिक्कीम, तमिळनाडू आनी देहलींतू तांणी सेवा दिल्या. उपरांत तांकां 25 RR बॅटलियनाक डेप्युटेशनारी जम्मू आनी काश्मीराक धाडलें. 1999 ईस्वीचो ऑक्टोबर म्हयन्यांतू जम्मू आनी काश्मीराचे पूंछ जिल्ल्यांतू 25 RR घटकांतू सेवेंत आशिल्लेंत. त्या घटकाचे AOR टेररिस्टांनी अटक केलेल्यान काउंटर इन्सर्जन्स ऑपरेशन चालू आशिल्लें. 30 ऑक्टोबराचो कराळ दीस लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकर हांगेले घटकाक पूंछ जिल्ल्याचे गांवांतू आतंकवादीले उपस्थिती आशिल्ले बद्दल गुप्तचर माहिती लभ्य जाल्लें. परिस्थिती अवलोकन केल्या उपरांत लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकराले नेतृत्वांतू कार्याचरण करचो निर्धार घेतलो. येवजण घाल्लेले प्रकार गांवांत लिपोवन बशिल्ले 5 हार्डकोर आतंकवादींक निर्मूलन करपाक शंकीत प्रदेशांतू घेर घालून आरंभ केलें. कार्याचरण करताना लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकरान एक आतंकवादीन पळून धांवताना पळोवन तक्षण ताचे फाटी लागून पॉइंट ब्लँक रेंजांतू ताका मारून उडयलें. जाल्यार लिपोवन बशिल्ले आनीक उग्रगामीन सरसकट मारलेले गुंड लागून अजित भंडारकर घायल जाल्ले. परंतु तांणी मुखार वचून आतंकवादी वयर ग्रेनेड उडोवन आनी एक आतंकवादींक मारलो. तांगेले डेर डेविल आक्रमणांतू 3 आतंकवादींक तांणी निर्मूलन केलें. आक्रमणांतू घायल जाल्लेले लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकर देशा खातीर आपले प्राणत्याग करून हुतात्म जालेंती. भारताचे सेनेन अश्रुतर्पणान सर्व मिलिटरी गौरव दिवन
तांकां अंतिम विदाय दिलो. कोंकणी आवसुले वीरपुत्राक वीर स्वर्ग प्राप्त जालो. तांगेले अनुपम धैर्य, साहस आनी अत्युन्नत त्यागा खातीर तांकां 2001 वर्सांतू मरणोत्तर शौर्य चक्र पदवी प्रदान केल्या. लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर आनी शकुंतला भंडारकर दंपतीले चेडूवांक राष्ट्रसेवा करचे उमेदी धैर्य अनुवंशीक जावन आयलां. तांगेलो मालगड पुतू निर्भय भंडारकर OTA चेन्नई साकून प्रशिक्षण पूर्ण करून आपले बापायन सेव दिल्ल्या घटकांत जोडल्यार धाकलो पुतू अक्षय भंडारकर इंजिनियर पदवी घेवन भारतीय नौकापडेंतू सेवा दिता आसत. हुतात्मा लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर हांगेले स्मरणार्थ बिजापूर सैनिक शाळेंतू एक द्वार निर्माण केलां. तांगेले पत्नी शकुंतला भंडारकरान लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकराले धैर्य साहसा बद्दल द सागा ऑफ ए ब्रेव हार्ट पुस्तक बरयलां. लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर हांगेले धैर्य साहसाची अमरगाथा भारताचे मुखावयले पिळगेक प्रेरणादायक जावन आसा. विश्व कोंकणी केंद्र आनी समस्त कोंकणी समुदाया तर्फेन लेफ्टनंट कर्नल अजित भंडारकर हांकां नमस्कार.